Our first demand is that the Goa State Assembly approves a resolution demanding that the central government immediately and unconditionally revoke the CAA and all activities related to NPR and NRC. Soglyang mana sir. Our second demand is that the sacred, secular, pluralistic and democratic framework of our constitution be protected and promoted. That we, the people of Goa, of different faiths and cultural traditions, will continue relentlessly to work until the above demands are met. इतल्या मजगती मुख्यमंत्र्याची सीएचेर ओपन डिबेटीची चॅलेंज आपाच्या वाल्मिकीन तयारी दाखयल्या. नितांत हांव त्याच धर्तीचेर म्हणटा की केंद्रात एखादो जर निर्णय घेतलो आमी जेका म्हणटा सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट, हय हांव सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्टाच्याच विशयाचेर उलयता. हांव मुद्दामून सांगता आनी ह्या सालसेतींतल्या मडगांव म्हणजे सालसेतींतली ती राजधानी जाका आमी मडगांव म्हणटा ह्या मडगांवच्या शहरात उलयता आसतना हांव प्राउडली सांगता की आमच्या गोंयकाराक एकट्याकूय त्रास जावचो ना. कोणी तो म्हाका खंयच्याय ओपन डिबेटाचेर म्हणजे कोणीय येवचो आनी म्हाज्या वांगडा डिबेट करची म्हजी तयारी आहा ताका सांगपाचें. आनी हांव ठामपणे सांगता एकट्याकूय हिम्मत ना ह्या पद्दतीन ओपन डिबेट म्हाज्या वांगडा सीए ह्या विशयाचेर कोणीय करची आनी खंयच्याय पद्दतीन करची. डिबेट करपाक तयार आसा अशी एक घोशणा केली म्हणून म्हाका विचारूंक जाय, तुमी सिरियस आसा काय फक्त भाशणाक मातसो वजन दिवपाक हो जुमला केलो, जशें अमित शान म्हणिल्लें भाशणा खातीर भाशणाक वजन दिवपाक केन्ना केन्नाय तुमचे लिडर जुमला करतात. तुमी जर खरे सिरियस आसा जाल्यार ही तुमची चॅलेंज म्हाका एक्सेप्ट करता हांव. आनी एक्सेप्ट सोड, हांवें थोड्या आठवड्या पयलींच बीजेपीच्या लिडरांक चॅलेंज दिल्ली की तुमी येयात म्हणून डिबेट करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.